आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, Martin's Multi-Cuisine Family Fine Dine Restaurant, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येऊनत घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवनच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सेजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 26व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. मोगाच्या वीक्षकांनो, युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांच्या पोषकपणा काल सदार जावचे. आमी दोगी सेजरा रिलोडेड ह्या कार्याक सहा पोषक जावन आमकां सांगात दिल्ली आसात. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, आयडियल चिकन, विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स, सांगातास मार्टिन्स मल्टी क्युसिन रेस्टॉरंट. सो आमच्या सर्व स्पॉन्सरांचो आमी आभार मानता. आयच्या अंगड्याक आमी विंचल्लो विशय कृषी. आमचो राष्ट्र भारत कृषी एक भोव प्रमुख व्याप्त जावन मानून घेवचो एक राष्ट्र जावन आसा आनी हांगासर येवचे सदावत आदाय कृषी तावनूत आसा हें आमी आमच्या भुरग्यापणार आयकोंक मेळ्ळां, इस्कोलान शिकतना आयकोंक मेळ्ळां. आनी अशें आसतना आमचे मलगडे विशेष जावन कृषी आपणाची व्याप्त करून घेवन दीस रात गळोवन कश्ट काडन गाद्यांत तोटांत गळोवन आपणाचो दिसपडतो ग्रास जोडला मात्र न्ही आसता. कुटाम सांबाळला, कुटाम बांदला, एक कुटुंबाक कृषी एक बळादी खंबो जावन आदार दिला आनी कृषी करून आपणाच्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन बऱ्या पावंडाक पावीत करून गेल्ले आसात. आनी ह्या दिसांनी आधुनिकतेच्या सोदनेर आमी वेता आसतना खंयसरगी कडेन कृषी करचें आमकां पळोवंक मेळचें बारीस उणें. जर आमी शहरांत आसा तर शहरांत कृषी करचें वगादो पळोवंक मेळचें बारी उणें जावन आसा, वा शहरांत हांव इल्लेशें पयस वचून हळड्यांनी गेल्यार जरूर कृषी अजुनी थंयसर जिवाळ आसा आनी हीच कृषी आमी खावच्या खणाक एकेंगे कडेन उपकारता म्हूण सांग येता. आदी बेसो तशेंच कार्तिंगुलांत बेळें करचें आसलें. उदक आसले कडेन उदकानेज घालन वेग्गी सागोळी सुरवात करतले आनी अशें मे जून म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना ह्या 2 म्हयन्यांनी येणेलाची सागवळेचें काम बरान चलतलें. तशेंच कुमेर आसले कडेन पयलो पावस पडले तक्षण कुमेर कोसून कुमेरा बिदे म्हणलें बी ओमतालें आनी अशें ह्या रितीनी जायतितलें बरें बेळें जातालें. आनी अशें आमच्या मलगड्यांनी विशेष जावन आमच्याच घराच्या मलगडे लागीं आमी विचारले तर कृषीची अनभोग तांकां जायतितली आसा आनी तो अनभोग अजून तांकां सांगतना तांचो आदलो यादी जिवाळ आसा म्हूण सांग येता. आनी कृषी करूंक निजायकी भोव प्रमुख जाय आसची एक उदक आनी हें उदक आमकां विविध सुवात्यांनी मेळटा, जावं पुरो व्हळांत वा तळयांत वा बांयत. आनी हें उदक वापरच्याक विविध सहाय्यत विविध वस्तू आमची मलगडी वापरतली. आज त्या विशयान आमी जाणा जावचे एक प्रयत्न तुमचे मुखार आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्या मुखांतर आमी करन आसात. तर आयच्या अंगड्याचें पयले सवाल कितें म्हूण आतां आमी पळया. आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा. तोटाक उदक शिंपतना ते उदक पाट जावचें अडोवच्या खातीर एक वस्तू वापरतले थंयसर धरूंक. विशेष जावन वालेक उदक शिंपतना उदक अडोवंक म्हूण एक वस्तू वापरतली आनी हें वस्त खंयचें म्हणून आमी तुमकां विचारन आसा. 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत बान्नें, खान्नें, सान्नें आनी सोण्णां. विशेष जावन खंयची एक वाल आसल्यार जावं पुरो मिरयाची वाल हाका उदक घालता आसतना तें उदक सगळें पडटा. तें पडलें उदक खंय पाट जावन जो म्हणल्या खातीर इल्लेशें आड करून एका सहायतेत हांव तें काणयेन दवरतली, बरें दवरतली. ही सहायत हे हातेर खंयचें म्हणून जबाब दिवच्याक आमच्या मदगांत पयलो उलो हांगासर आसा
हॅलो नमस्कार. एडविन बाब नमस्कार तुमका. तुमची व्याप्त किती किती करता तुम्ही? आम्ही आता घरात असा. घराच आता ओके. आता घरच्याने सगळ्यांनी सांगता म्हणून आईचे पहिले सवाल पडेला म्हण दिसता. होय होय पहिले सवय लागले नंबर कसे. ओके जाप किती म्हणता आता? डी सन्ना. ऑप्शन डी सोन्ना म्हणतात गे. होय होय. ओके देव बरे करू मनेस एडविन उलो केला. काय काय तुमचं मस्त देवर करून पहिले भेट लागले फोन उलो मस्त बरी खुशी झाली. येस आमकां बारीक खुशी जाली तुमचे लागी उलोवन. देव बरें करू उलो केला. कुंदापुरतावन उलो आसा. नमस्कार तुमका. नमस्कार. तुमचे नाव मात कळू ना म्हाका. लिओरिन. लिओरिन गे. या कोणे नाव दवरले तुमका? जाबान. अबान दवरले. एक विभिन्न नाव अर्थ काले आसा गी कळीत आसा गी. अर्थ गोत्तो नमक आता आबाचे कजन कोण असले किते? आबाचे कजन असले ताचे नाव म्हाका दवरले म्हणतात. ओके आबाचे कदल असले म्हणतात की तुम्ही. कजन 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 सिस्टर. ओके ओके आबाचे कझिन असले ताचे नाव तुमका दवरले म्हणून ने. होय. ओके किती व्याप तुमची? हांव घरात अशी. ओके सो तुम्ही घरात आसा आता. आमचे कार्य पळोवन आसा आता. सवालाक जाप किती म्हणटा आता? डी सोन्ना. किते? डी सोन्ना. ऑप्शन डी सोन्ना म्हणतात गी. वय वय. ओके पळया तुम्ही दिल्ली जाप सारखी की नांगी म्हणून देव बरें करू उलो केला. ओके आणि मोगाच्या वीक्षेक आदी विशेष जावन जर आमच्या मलगडे लागी विचारले जाल्यार जे केदना सागोळी करतली नेज लायतली आणि त्या संदर्भार घरांत आसली भुरगीं सुमेस्त गद्याक वेचे आसले. ह्या दिसांनी वर्साक एक पुडी आमी शहरांनी विविध कार्यांनी गद्यांत उडकाणां मारचे पळोवंक मेळटा. पूण तवळ जाल्यार ते सगळेचे काम जाता आसतना हर एक दीस गद्यांत उडकाणां मारणं थंयसर खेळणं आणि पुरा टायम पसार करचो आसलो. आणि खंडीत जावन हांवें सोंगडो पळयत आसतना जायतल्या लोकांक आपणाचो आदलो यादी आदलो उडास येवंक पुरो. आनी आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जावनूच आसा. कोणाक सागोळी आसा, कृषी करतात आणि कोणाच्या घरा मलगडी आसात तांकां खंडीत जावन ह्या सवालाक जवाब निजायकी मस्त सुलाभ रितीन कळीत जातले म्हूण सांगूंक हांव पाती येता. पूण आमी केन्ना शहराक आयल्या शहरांत येवन ह्या आधुनिकतेच्या मध्ये वाडून आसा आणि अशें म्हणटा आसतना कृषी पळोवंक मेळचें आमकां निजायकी उणें उणें जावन आसा. तरी ह्या नव्या पिळगेन कृषी पळयचें म्हणल्या उद्देशाकाल जावंक पुरो विविध इस्कोलांनी वा विविध कॉलेजींनी भुरग्यांक नेज लावंक आपोवन व्हरचें एक विविध कार्यक्रम मांडून हाडचें आमकां पळोवंक मेळटा. तितलें मात न्ही आमच्या फिरगजांनी आसच्या विविध संस्थांद्वारे गद्यांत वचून गद्याचे एक एक्सपिरियन्स एक अनुभव ह्या युवा जणांच्या पिळगेक मेळाचे म्हणल्या खातीर विविध गद्यांत आसची एक कार्यक्रमांय आमकां पळोवंक आमकां मेळटा. आणि अशें आसतना निजायक एक व्हरतो अवकाश कित्याक म्हळ्यार आमी खंयी कडेन आमच्या परिसरांत पयस पावल्या म्हूण सांगीत टॅक्नॉलॉजी सडल्या. हर एका वेळार आमी टॅक्नॉलॉजी फाटल्यान OTT फाटल्यान फोना फाटल्यान आमी धांवता आसतना परिसरा सांगाता इल्लोसो वेळ करसिल्यार थंयसर मेळचो तो अनुभव दुसरोच. कित्याक म्हळ्यार आमकां इल्लेशें चिंतूंक आमकां सकत मेळटा. ताच्या सांगाता आमच्या परिसरांत कितें सक्कड आसा तें सगळें आमकां पळोवंक मेळटा. तितलें मात्र न्ही आसता परिसरा खातीर आमी कितेंय करीचें म्हणलें एक अपुर्बाचे एक निर्धार करूंक आमी खंडीत जावन सकता म्हणून सांगी येता. आनी मुखलो उलो हांगासर आसा फ्रेड्डी सरावो काद्री. ओके शिवबाग तावन मनेस फ्रेड्डी. ओके शिवबाग तावन तुमी उलो करना आसात. ओके कसं कडा तुमगेर आमगेर आमी दोगांत येत जाली आमकां. तुम्ही कृषी काय केल्या गी? काय ना आमी कामार आयल्या बेंगलोरांत आतां हांगा शिवबाग घेवन पावल्या आमच्या गांवाक. शिवबाग पाटी गांवाक पावल्यात. गांवांत वचून पाटी गांवाक न्ही. गांव बेंगलोर खंयचे बरें आसता? गांव आतां बेंगलोर सिटी जावन गेले. आमकां कोडी काय व्हडली आमचो तो गांव न्ही जल्मल्लो. जल्मल्लो गांव म्हणून बारीक कशी तुमकां पाटी येवन हांगासर वस्ती करूंक न्ही. ओके सो मनेस फ्रेडरिक तुमकां सवाल टीव्ही पडद्यार येवन आसा. डी सोन्ना. ओके कितें सोन्ना म्हणटात गे? सोन्ना. ओके देव बरें करूं मनेस फ्रेडरिक उलो केल्ल्याक. थँक्यू सर थँक्यू. येस. आणि मोगाच्या वीक्षकांनो हांगासर आमी येदोळूच तुमचे खातीर सदर केल्ल्या पयल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता. ह्या हफ्त्याचे सवाल कृषी विशयांत कितें विचारता
ते आमी पळया हफ्त्याचे सवाल टीव्हीचेर. हफ्त्याचे सवाल अशे आसा, कोयती वा मोडू पाजूंक खंयचो पत्रापिठो उपयोग करतात. ऑप्शन्स अशे आसात, मुरो फातोर, खडफी फातोर, चिंचारे फातोर तशेंच कुपा फातोर. खंयची सारकी जबाब म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करूंक आसा. व्हॉट्सॲप करचे नंबर 9380043073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सॲप नंबर. आनी व्हॉट्सॲप कशें करीत म्हणटा आसतना तुमचें नांव घाला, तुमचें गांव घाला, तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर, ताचे उपरांत सारकी जाप कितें म्हणून 9380043073 ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करचें. तोटाक उदक शिंपतना धांवचें उदक आडोवन दवरूंक उपयोगीचे हातेर खंयचे म्हूण आमी विचारलें आनी सारकी जबाब आसा बान्ने म्हणलें ते हातेर जावन आसा. आनी बान्ने बांदचें खेळब्या तावन आनी थोडीं कालें करतात की म्हळ्यार सुकी पळयता वा सुकिल्ले सौगे तावनी हे बान्ने बांदतात. आदी ह्या वस्तूची गरज मस्तू आसली की त्या म्हळ्यार उदक घालतना उदक शिंपतना ते उदक अडोवच्या खातीर एक दवरचे एक सहाय्यत जावन हे वापरतले. हांव चिंता कॉल केल्ल्या कोणेंनी ती जबाब आमकां दिवना. तशेंच ताच्या सांगता आमी हेर तुमकां ऑप्शनां दिल्लीं कान्ने कान्ने कितें म्हूण आमकां समेस्तांक कळीत आसा. नाल्ल खांतूंक वापरचें एक साधन जावन आसा. आनी सान्ने संद्रमाक आमी सान्ने म्हणून सांगता. आनी सोण्णां आमकां नाल्ला तावन मेळटा. आनी अशें आसा, सारकी जबाब आसा बान्ने थंयसर. आदल्या हफ्त्यांत आमी तुमकां एक व्हॉट्सॲप सवाल घाल्ले आनी ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण आतां आमी पळया. आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल, फादर मुल्लर संस्थेचो ध्येय वाक्य खंयचें म्हूण आमी तुमकां सवाल विचारले आनी ह्या सवालाक सारकी जबाब आमकां 6 जाणांनी दंड दिल्या. पूण आनी सारकी जबाब आसा गूण आनी सुशेग. गूण आनी सुशेग फादर मुल्लर संस्थेची ध्येय वाक्य जावन आसा. आनी सारकी जबाब दिल्ल्या पैकी इनामां हांकां फावो जाता. मोली मरिया डायस इस्रायल नमान बाळोक जेजू मैनाळे लाभता. निश्चिता लसरादो चिकमंगळूर दैविक अमृत मैनाळे फावो जाता. रोजी बारेट्टो कल्याणपूर रक्नो हफ्ताळे, जेनेविव डिमेल्लो अंजेलूर उजवाड पंद्राळे, रिचर्ड मिनेझस काऊर अमसो संदेश मैनाळे, एलिया सिक्वेरा किन्नीगोळी रेगिस्तानांतले फुल, लॅन्सी पिंटो बचपे स्टानी बेळासो काणयेसो पुंजो, जेनिफर पिंटो शिरताडी सेवाक मैनाळे फावो जाता. कोणाक वर्गणी लाभल्या कोणाच्या एड्रेसार तुमची वर्गणी पावीत करीजे म्हणून तुमी आमकां तेळसूंचें. मोगाच्या वीक्षकांनो, आमी दोगी सेजरा म्हणल्या नवा काल फाटल्या 3 सीझन जावन चलच्या कार्यांत जायतितले माहेत तुमकां दिवचे प्रयत्न आमी फाटल्या 6 वर्सां जावन केल्ली आसा. आनी अशें आसतना आदल्या अंकट्यांत आमी विचारल्या सवालाक एक तिदवण तुमच्या मुखार दिवच्याक आमी आशेता. हे कार्यांद्वारे तुमकां करेक्ट आनी सारकी इन्फॉर्मेशन पाव जाय म्हणली आमचो उद्देश जावन आसा. त्या खातीर जाल्ल्या चुकीक पश्चातापावन तिदवण तुमच्या मुखार सदर करच्याक आमी आशेता. आदल्या अंकट्यार आमी तुमकां एक सवाल विचारले, YCSचे ध्येय वाक्य कितें म्हणून. आनी YCSचे ध्येय वाक्य अशें आसा, नवी समाज निर्माण देवाचे राज्य स्थापन हे जावन आसा YCSचे ध्येय वाक्य. आनी कार्यविधान मेथडॉलॉजी ते जावन आसा पळे पारकी आनी कार्याक देव आनी मोलावणी. अवेअरनेस, रिफ्लेक्शन, ॲक्शन आनी इव्हॅल्युएशन आमी विचारले ध्येय वाक्य जावन आसून नवी समाज निर्माण देवाचे राज्य स्थापन हे जावन आसा YCSचे ध्येय वाक्य. आनी आमकां तिदवणी करच्याक आमकां ह्या विशयांत माहिती दिल्लो आसा. मानेस रिचर्ड अल्वारेस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जरूर तुमी वीक्षकांनो आमचें कार्य फकत पळोवचें मात्र न्ही आसता. कितेंय एक बदलावण जाय जाय वा कितेंय एक तिदवणी जाय जाय जाल्यार त्या तिदवणीक आमी संपूर्ण तरान उक्ते आसा आनी खंडीत जावन ती तिदवणी आमी मानून घेता. मुखल्या अंगड्यांनी तुमी जरूर तुमचे लागीं जर सवालां आसल्यार वा कितेंचो माहेत आसल्यार आमकां तुमी तिळसूंचे अशें आमी तुमी सांगाता म्हणून आमी दोगी सजरा म्हणल्या कार्यांद्वारे आमची संस्कृती आनी कोंकणी वयर माहेत सोडून घेवया, एकामेका सांगाता वांटून घेवया अशें म्हणून आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल पळोवच्याक या. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल खंयचे? आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल तुमचे टीव्ही पडद्यार येवन आसा. तळ्याक वा वळांत तांदूळ तावन उदक वयर घालूंक 3 मुखारां बांदून
करची एक वस्त आसा आनी ही वस्त खंयची खोंतू लाट पुडामेट दुबय तावन डायन लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां दुबय तावन गवा खंय आयलात गे आयले बार. इल्ले बार येवन फाटी आयल्या. ओके कितले पोटी येतात वर्साक एक पोटी गी 2 वर्साक एक पोटी गी एक पोटी वर्साक 2 पोटी येता. एक क्रिस्मसाक येता. हा एक पोटी एप्रिल मेयात येता. ओके गवांत तुमचो गांव. पहिले निरुडे हा आता मुदरांगडी. ओके आता मुदरांगडी. आता प्रस्तुत तुम्ही दुबय आसा मुदरांगडी. दुबय तर आमचे कार्य पळयतात हर एक हफ्ता सुकन आसतना पळयतात म्हण हांव चिंता वय मो. वय वय ओके निरुडे वा मुदरांगडी आसतना कृषी काय आसली गी आसली गद्यांत खेळुल्लो काय उडास आहा गी तुमकां. वय वय कितें एक उडास आसलो सांगियेत गी आमच्या सांगात वांटून घेवयेत गी. वय आमच्या घरात आसली लाट आसली. हा एंटो धरून त्या पोंडांत उठची आनी ती एक गम्मत आसली भुरग्यापणार. गम्मत दुसरीच चालली न्हय. वय वय वडा उठताना आमकां एक धरण मन जातालें एंटो धरण उडया म्हणून. हा सो आता त्या भुरग्यांक सांगल्यार काल आमकां समजोवचें ना. सांगल्यार लाट समजूंक म्हळ्यार ना. आनी विशेष जावन हांवें आयकलां कितें म्हळ्यार आतां गद्यांत नेज लावंक आनी प्रथा आसतना भुरग्यांनी रजा काडून गद्यांत खेळचें आसलें काय वय गे. वय 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 आमी फाटलें आमकां सांगताली नेज वयर दवर या म्हणून. ओके जाल्यार वोवंक सुलाभ जाताली. हा अशें जाय तितले वय. उडास आसा न्हय. वय 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 जावं दी भाऊ बरें. सवालाक या सवाल पळया. तळ्यांक वा व्हळांत थंय थावन उदक भायर घालूंक 3 मुक्कारां बांदून करची एक वस्त खंयची. बी कोंतू. बी कोंतू म्हणटात गे. वय वय तुमी काय कोंतू वापरला गी. वापरला हा ताका 3 एंगलच्या मागीर इंदाची पवली जायचे ताका. इनाची पवली जायचे म्हणटात न्हय. वय वय ओके देव बरें करूं. जबाब सारकी गिनांगी पळया इल्लो वेळ राखून रावा. आयच्या अंगड्यांत कृषी विशयांत सांगत आस कृषी करतना वापरच्या विविध साधना विशयांत विविध वस्तू विशयांत एक माहिती दिवचे प्रयत्न मी करन आसा. सदावत जाणांक ही कोणाच्या घरा मालगणी आसात कोण कृषी केल्या वा कृषी विशयांत अनुभव आसा तुमकां खंडीत जावन जबाब कळीत आसतली. आनी अशें आमी दुसरें सवाल दवरूच गेला. ह्या सवालाक जाप दिवच्याक ग्रेसी लायनर आसा. हॅलो हॅलो ग्रेसी बाय मरील तावन न्हय. वय मरील म्हळ्यार केणे. पुत्तूर मारील. ओके पुत्तूर मारील तावन ग्रेसी बाय उलो करना आसात. स्वतः तुमगेर कृषी काय करतात गे. आसले हा. गादे आसले आता ना. ओके सगळ करना आमी. सगळी करनात पूण आतां गदे असल्या टायमार तुमचे खंयचे एक उडास काय आसा गे. पंडीत जावन नेस काडचें लावचें हा. भात म्हळ्यार पेंड्यो बांदून काडनातल्या हा. लुवन दवरतल्या. ओके नेज काडटना नेज लुवतना पुरा पदां गायतली गाणा म्हूण सांगतात हा न्हय. वय खंडीत. ओके एक टाइमपास जावच्याक मात्र न्ही एक पुरा सण बघून उजो म्हणल्या खातीर आनी बरें करती एक मोटिवेशन एनर्जी मेळच्या खातीर गाणा गायतली काय खंयचे कळयता गे तुमकां. ओ बेले म्हळ्यार म्हाका येना. आवडना बा. मायन ओ बेले एक म्हणटाली मायन. ओके पूण उडास आसा तुमकां न्हय. हा खंडीत. ओके जावं दी तुमकां तर कृषी विशयान जाय तितली अनुभव आसा. आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात. ऑप्शन कोंतू. ऑप्शन बी खोंतू म्हणटात गी खंडीत. कोंतो म्हणटात गे. कोंतू कोंतू. खोंतू म्हणटात न्हय. वय ओके पळया तुमी दिल्ली जबाब सारकी गी ना गी म्हणून. ओके सर ओके. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. थँक्यू सर. मस्त खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन. ओके ह्या दिसांनी आमी कृषी विशयांत उलयता आसतना खंय एक कडेन आमी परिसरा विशयांतय आमी जागृती जोडूंक जाय. परिसर रक्षण करचो कायदो आमी सोमेस्ताचो कित्याक म्हळ्यार परिसर आसल्यार मात्र आमी सोमेस्ता वाचता. जर आमच्या भोंवतणी आसच्या प्रकृतीचो आमी नाश केल्यार खंय एक कडेन एक नातल्यार एक दीस ताचो कितें प्रतिफळ आमकां मेळटा कितें ताचे तावन आमकां एक पाड मेळटा ताचो अनुभव आमी ह्या दिसांनी सदावत जावन करनासा. आनी अशें म्हणून मुखलो उलो काण घेता. बजाल तावन प्रिन्स्टन लायनर आसा. हॅलो प्रिन्स्टन. हॅलो. सो प्रिन्स्टन लकी गी म्हणून उडोल कॉल डिस्कनेक्ट जाले वय मो. होय. 8व्या क्लासीर शिकचो प्रिन्स्टन तुमचो न्हय. हॅलो. 8व्या क्लासीर शिकचो प्रिन्स्टन न्हय तूं.
होय ओके जाप कितें म्हणटाय प्रिन्स्टन कोण तू कोण तू म्हणटाय गे होय तुवें काय गद्यार वचून खेळलाय गी ना ना घरा कोणी खेळल्यान काय गी मम्मी डाडा काय ना माय माय पप्पा काम करणार हा माई पुरा कृषी करणार गे माय आणि पप्पा होय ओके आता एका वेळा तुका प्राइज मेळ्ळें म्हणची त्या माईक दिताय गी कोणाक दिताय माय ओके देव बरें करूं प्रिन्स्टन उलो केल्ला का देव बरें करून येस पेरमनूर तावन मानेस्त विल्फ्रेड लायनर आसा विल्फ्रेड बाब नमस्कार तुमका नमस्कार जातो नमस्कार तुम्ही काय कृषी केल्या गी ना तोट जातो आसा काय- गी ना जातो काय ना जातो. ओढना बा नातलारी ओढना कृषी करनातलारी ओढना इल्लेशी आमी जाणवाय जोडया जायत गी वय जातो ओके खंयचे आसूंक पुरो सारकी जाब म्हटलं कोणतं जाऊन करत खंतू जावंक पुरो गी कोंतो गी पण कोंतो इल्ले गे. तुका अनेक अवकाश कर दिता इल्ले चेंज करचला करी येता तू कोणतं आता ए गी बी गी ये ऑप्शन ए कोंतो म्हणटाय गी वय जातो कोंतू नाही तर नाही कोणतं? सारखे ये. गी लॉक करी वय गी जातो. जायत होतं. ओके देव बरें करू विल्फ्रेड देव जबाब बरोबर, दिला देव का बरोबर. आणि हांगासर आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता हफ्त्याचो सवाल परत एक पुढे तुमचे खातीर आमी सादर करता कोयती वा मोडू पाजूंक खंयचो पत्रापेटो उपयोग करतात मुरो फातोर खटपी फातोर चिंचारे फातोर तशेंच कुप्पा फातोर सारकी जाप कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे आनी व्हॉट्सॲप करचे नंबर 9380004303 हे नंबर जावन आसा मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यान आमी दुसरे सवाल तुमकां विचारले आनी ह्या सवालाक तुमी जाप दिवचे प्रयत्न केल्ले आसा सारकी जाप कितें म्हण आतां आमी पळया आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसले तळ्याक वा वळांत आसच्या उदाक वयर घालूंक 3 मुक्कारां बांदून करची वस्त खंयची म्हणून आनी सारकी जबाब आसा कोंतू सारकी जबाब जावन आसा एक 3 खांब्या परी अडकणां आनी कोरमे असल्यार हे कोंतू करूंक पावता लाटेच्या परीच उदक काडची एक वस्तू कोंतू जावन आसा एकलोच व्यक्ती तळ्यांत वा वळ्यांत रावून गद्यांत उदक उसपी जाय आसले तसली एक वस्तू ही जावन आसून एका व्यक्ती तावनूच कितले उदक जाय तितले उदक भायर घालची उसपूंची एक सकत दिवंक अशी वस्तू ती जावन आसून 4 तावन 5 फिटा पर्यंत उदक वयर घालूंक कोंतू वापरतले आनी कोंतो म्हळ्यार बेर मराक बांदचो लाटीचो एक वांटो जावन आसा बांय कितली लांब आसा कितली गुंड आसा तितलेंच लांब हें जाय पडटलें पंप येवच्या पयलें कोंतो वापरतले आनी तशेंच लाट म्हळ्यार उदक काडूंक साबार वस्तू आसात तांतू लाटी एक जावन आसून हांतू मस्त उदक काडी येत आसलें आदीं कृषी करता आसतना कृषीक कितें उदक जाय जें हें सकड लाट वापरनच बांयतावन काडचें आसलें आनी पुडा मेट म्हळ्यार बांयच्या वयर घालचें अडकणां बांयक आडें घालन ताचेर रावून कोळमे वापरन आमची मलगडी उदक काडचें आसलें तवळ करंट नातलें टॅक्नॉलॉजी नातली पंप नातलें स्प्रिंकलरां नातलीं अशें आमच्या प्रकृतींतल्यान कितें मेळटलें तें संगती वापरन आमचे पुर्वज कृषी करतले बांयत आसले वळांत आसले तळ्यांत आसले उदक काडन कृषीक कितलें उदक जाय तें उदक तांणी वापरतले आनी कोणे सारकी जबाब दिल्यात तांची नांवां आमी दोगी सजरा हाच्या लक्की बावलांत हांवें दळूच गेल्यांत खरी आमी मुखारसून व्हरता आसतना आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडियोक येवन तांची इनामां स्विकार करून गेल्यांत तांची एक झळक आतां आमी पळया कृषी विशयांत संवाद चलोवन आसतना आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल कितें म्हण पळया आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल तुमचे खातीर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल अशें आसा 3 बेळी जावचो गादो खंयचो 3 बेळी जावच्या गद्याक कितें म्हणून आपयतात तुमकां ऑप्शनां थंयसर दिल्यांत बेट बानबेट तशेंच बैल आनी मजल
हांगासर उलो आसा आम्मे बळतावन जॉनियम लायनर आसा. हॅलो जॉनियम, Hello. नमस्कार तुमका. नमस्कार. सो तुमच्या ल्हानपणार आसतना खंयचे गाद्यांत तुमी खेळ खेळल्या विशयान कांय उडास आसा? वय खेळलं आमकां गाद्या आशिल्लो पयले. हा कितें कशें करता? आबाणीपुरा आबू मामाणीपुरा गाद्या सागोळीक करनासले. हा तुम्ही वतलात गे? आम्ही गाद्या मेरेर वचून बसून माय आनी पुरा हें करतना सांगाता बसून च्या आनी पिवनचे खावचे आनी पुरा आसले खेळनात गाद्या मेरेर हा. जेवण बीन ते जेवण थंयंत वय अशें सगळो दीस च्या कापी खावंक आनी पुरा हेंत आसताले. सो जाय तितलो अनुभव तर तुमकां आसा. वय ओके ह्या आमी दिसांनी गाद्या सागोळी आसले ते जागो हें पुरा. ओके ह्या दिसांनी सगळी चलता की करता आसात गे? ह्या दिसांनी ना बारी उणे करतात बारी उण्यात पुरा तोट मागीर तोटान आमचे तेन्ना आसा सागोळी करता इल्लेशे जाण. हा ओके जावं दी. आतां सवाला की आमी सवाल अशें आसा 3 बेळी जावंसो गादो हाका काले म्हूण सांगतात. बैल 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 म्हणटात गे? वय ओके पळया तुमी दिल्ली जाप सारकी गी ना गी म्हणून इल्लो वेळ राखून रावचे. ओके येस देव बरें Thank you, करूं देव बरें उलोवंक. ओके सो मानेस जॉनी आम्मे बळतावन उलो केल्लो. तिसऱ्या सवालाक आमकां ताणें जबाब दिल्या. सारकी जबाब पळयजे जाल्यार इल्लो वेळ आमी खंडीत जावन राखून रावप जाय. 3 बेळी जावंसो गादो ह्या गाद्याक कितें म्हणून आपयतात? थोडे गादे पावस आयल्यार मात्र थंयसर बेळें करूंक साध्य जाता आनी थोड्या गाद्याक कितें गे म्हळ्यार लागसर चासचे एक तळ्या तावन उदक बांदून गी कालें करगी उदकाची सुवात लागीं आसल्यार कशेंय करून बेळें करतात. आनी तशेंच एका गाद्यार 3 बेळें चलता हाका नांव कितें म्हण सांगूंक मुकलो उलो हांगासर आसा. निर्मार्ग तावन एनविल लायनर आसा. अनविल नमस्कार तुका. नमस्कार. टीव्ही वॉल्यूम ऑन टीव्ही वॉल्यूम आल्यार म्यूट करीचे जायत गे. ओके अनविल तुझ्या विशयान दिल्या सांग कितें करताय व्याप्त कितें तुजी? हांव फर्स्ट बीएससी शिकता. फर्स्ट पीयूसीन शिकून आसा खंयचे सब्जेक्ट तुजे? कॉमर्स. सो कॉमर्स काण गेलाय न्हय? ओके सो ह्या दिसांनी कॉलेजीक वचून आसाय रजा काय मेळ्ळी गी? रजा मेळो ना पीयूसीक रजा दिवचे रावे लागी म्हणून न्हय? ओके अनविल मुखार कितें जायचें म्हणली आशा तुका? ओके मुखार पळयचें आतां कॉमर्स काण गेलाय सगळें बरें जावं दी. आनी सवालाक जाप कितें म्हणटाय अनविल? बैल. बैल म्हणटाय गे? तुका कळीत आसा की वा सांगून दिलां कोणें? तुका कळयता तुमगेर कांय गादो आसा गे? ओके काले सकट काय कितें करता तुमी? ते पयले करताले आतां रावयला. आतां पुरो रावयला न्हय? ओके उडास आसा जावं दी अनविल देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. आयच्या अंगड्यांत जाय तितली नवीं कॉलरां आमकां येवन आसात आनी जाय तितली विक्षकां उलो करन तांच्या ल्हानपणार आसलें जावंक पुरो सागोळी करता आसतना आसल्यो यादी जावंक पुरो तशेंच वा गाद्या मेरेर बसून खेळचें उडकाणां मारचीं ह्या विशयांत यादी आमच्या सांगात वांटून घेवन आसात. आनी ह्या नव्या पिळगेक आतांच्या पिळगेक असलो अनुभव मेळचें बारीस उणें म्हणून सांगयेत. मुकलो उलो हांगासर आसा बंटवळ तावन निशेल लायनर आसा. हॅलो निशेल. हॅलो हॅलो सर. निशेल नमस्कार तुका. नमस्कार. बंटवळान खंय तावन तूं? बांबील. सो बंटवळान बांबील तावन. निशेल तू इस्कोलाक वयताय की काम करताय? हांव MBA करनासा. सो MBA करनासाय. ओके सो आतां सागोळी करच्यान काय इंट्रस्ट आसा गी? तुमगेर काय आसा की सागोळी आसा की? आयको ना म्हाका. पुरसोत आसतना पुरा तोटाक वताय न्हय? ओके तोटार बेचार तुका खुशी मेळटा. ओके आतां 3 बेळी जावंचो गादो हाका कितें म्हणटात? सी बैल म्हणटात गी? ओके देव बरें करूं निशेल उलो केल्ल्याक. पळया तुवें दिल्ली जाप सारकी गी ना गी म्हणून. ओके आनी हांगासर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचो सवाल परत एक पडी तुमचे खातीर आमी सादर करता. ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा कोयती वा मोडू पाजूंक खंयचो पत्रपेटो उपयोग करतात? ऑप्शन्स अशें आसात मुरो फातोर, खटपी फातोर, चिंचारे फातोर तशेंच कुपा फातोर. सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करचें आनी वॉट्सॅप करी जाय असले नंबर तुमकां आयदोळूच कळीत आसा
9380043073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सॲप नंबर. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यांत आमी तिसरे सवाल तुमचे खातीर विचारलेले आसा आनी ह्या तिसऱ्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण आतां आमी पळया. आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल 3 बेळी जावचो गादो कुंचो 3 बेळी जावच्या गद्याक बैल म्हूण आपयतात. हो बैल सेकेल वा तग्गर असो गादो जावन वचून वर्सभर हांगासर उदक आसतले आनी हो गादो चड रोमतले गादे जावन आसून कित्याक म्हळ्यार थंयसर उदकाची सुवात आसतली जाल्ल्यान थंयसर 3 बेळे जावचो सकत थंयसर आसतलो. तशेंच बेट म्हळ्यार उदक तळ्याच्यान बांदूंक जावचे सुके गादे जावन आसून हांगासर 1 बेळे मात्र जातले आनी बानबेट म्हळ्यार पावस आयल्यार मात्र बेळे करूंक फाव जावचे गादे ते जावन आसून तशेंच मजल म्हळ्यार बडली म्हणूनय आपयतात आनी हंतू एणील आनी सुग्गी करूंक हो गादो वापरतले. आनी सारकी जबाब आसा बैल. हांव चिंता कॉल केल्ल्या तिसऱ्या सवालाक जबाब दिल्ल्या हर एकल्यानी सारकी जबाबच दिल्ली आसा. आनी हांगासर आयसो आमी दोगी जरासो बाऊल हांगासर येवन पावला. थोडींच नांवां मात्र हांगासर आसा जाल्ल्यान हांव चिंता प्रायज 10 जाणां खंडीत जावन मेळटले. पयली चीट काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन इनाम फावो जाता. निशेल बंटवाळ तावन आयिल्लो उलो. निशेल बंटवाळ तुका युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा. मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे प्रायज बजाल तावन आयिल्लो उलो. प्रिन्स्टन बजाल तुका मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. लाकेनी केक शॉप हांचे तावन रुचीक केक सकसो अवकाश. जॉनी अम्मेंबळ तुमकां लाकेनी केक शॉप हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मुकली चीट काडटा तांकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा. ग्रेसी मारील तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर फावो जाता. तशेंच मार्टिन्स मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंट हांचे तावन प्रायज मेळटा. एनविल निर्मार्गा तुका मार्टिन्स फायन डायन रेस्टॉरंट हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. सांगात आसो विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे प्रायज डायन दुबय तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन प्रायज फावो जाता. मोगाच्या वीक्षकांनो कोणाक प्रायजां लभल्यांत दया करून एका हफ्त्या भितर तुमची प्रायजां आमच्या स्टुडियोक येवन तुमी काडून घेवन व्हरचें. सांगात आसा आमच्या कार्या विशयांत कितें सल्ला सूचना ते दुवणी दिवंक आसल्यार आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी संपर्क करचे. आनी विशेश जावन आयच्या अंगड्यांत कृषी विशयांत तुमकां माहिती दिवचे प्रयत्न आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्या मुखांतर आमी केल्ले आसा. आनी आयच्या अंगड्याक सवालां तशेंच माहिती आमकां दंड दिल्लो आसा मानेस्त पीटर डिसोजा ताकोडे पेद्राम ताकोडे म्हणल्या नवा काल फामाद जाल्लो एक मानेस्त पेद्राम ताकोडे मानेस्त पीटर डिसोजा ताकोडे जावन आसून ताका विशेष तरेन ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे लागीं कोंकणी विशयांत कितेंय माहिती आसल्यार जरूर तुमी आमकां आमच्या कार्याच्या संयोजकाक मानेस्त प्रवीण तावरोक तुमी दंड दिवं येता. आनी अशें आसून आयचो अंगडो हांगासर संपयता. आयचो अंगडो रुचलो म्हूण पातयेता. येवच्या हफ्त्या नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत आमी मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसूं. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.